आमकां विला नाका जड जाय अशें म्हणीत मंगळारा शिवोलेच्या थळाव्यांनी फामाद ओशेल झरी लागसार चालू आशिल्ल्या बांदकामाक निशेध केलो. साबार फावट हे विशीं निशेध केल्या उपरांत निमाणें मुंबय उच्च न्यायालयान चालू आशिल्ल्या बांदकामाक तात्पुरती स्थगिती दिल्या. तशेंच उदका खात्याक ह्या झरीची 2 दिसां भितर पळोवणी करपाचो आदेश दिला. जेन्ना सुरवातूच जावना आसली आमी हो स्ट्रगल सुरू केल्लो. आमकां अशी आशा जाल्ली की बाबा आतां ते आनी फुडें सरचें ना म्हणून, कांयच ना. आमी आमच्या तरेन खूब ट्राय केली, आमच्या तरेन सगळी ट्राय केली. लोकांक घेवन गेले, हांगासरले स्थानीक लोकांक. मागीर एक कितें म्हणटाले की आमी भायल्या लोकांक हाडले आनी कळ्ळें. आतां हे सगळे आहा ते हांगासरले स्थानीक थोडे लोक आहा, 50-50 वर्सां जालीं आतां उदक वापरता अशे लोक आसात. जाणट्यांक सुद्दां आमी अशें घेवन गेल्ले आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केली एटलिस्ट तें काम आहा तें बंद दवरा म्हणून. आनी एटलिस्ट हें जें काम जर बंद उरलेलें तेजे पयलीं आमकां सगळो रिपोर्ट तयार जावंक जाय म्हणून आमी WRT कडेन सदांच सांगताले की रिपोर्ट आमकां दिया आनी ते कॅचमेंट एरिया आमी फायंड आवट करया. एकदां तर ते जालें, तेतून क्लॅरिटी मेळ्ळी, देन द थिंग्स वर ऑन देअर सायड ऑर ऑन आवर सायड, कोणाच्या सायडीन आसा तशी. पण खंत अशी जाली की कोणेच आमकां कसलेच हे सपोर्ट करूंक ना. फायनली आमकां हायकोर्टा कडेन वयचें पडलें आनी हायकोर्टा कडल्यान खरेंच आमकां एक बरी एक सिग्नल दिल्ली आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटाक, खरें TCPकूय हेका सांगलां, WRTकूय सांगलां, हें सगळ्यांक सांगलां, दाखयलां की हें जें आसा कन्स्ट्रक्शन जें आसा तेजें हें जें आसा ओवरऑल हेजेर कसो इम्पॅक्ट जातलो जावं हें तें तेंच्यांनी प्रूव करून किंवा सांगूंक जाय. We ask their cooperation to do what is factual. We don't want any favor. We are not asking for favor from anybody. What we are asking is, please tell us the ground reality. We have scientifically proven by given a geohydrology report proving where the aquifers are, which is the catchment area, what is the riparian flow, how the water flows down to the fields. So these have to be protected. Our whole objective is not only to stop this construction but also any other construction in this area to safeguard the spring. That is our only objective, nothing else. We are not against any individual, we are not against anybody, where we don't have any garage, we don't even know who the builder is. We have come to know now who the person who is constructing through various RTI applications, because we have been struggling to protect the spring for the last 7 months.